बीजेपीचो स्थापना दिवस 6 एप्रिल आणि आज 42 वर्सां जाता पार्टीक स्थापना जावन आज 42 वर्सां भितर जगाची सगळ्यात म्हाका दिसता व्हडली पार्टी जी आज जावन जाल्ली आसा बीजेपी तातूंत आज 2 टर्म इंडिपेंडंट रावन आमी प्रवेश करून लोकांच्या सहकार्यान आनी आशिर्वादान निवडून आयले। आज गोंया बीजेपी सरकार बहुमतान आयिल्लो आसा आणि हे समज सगळे कार्य फुडें पळयलें जाल्यार एक देशाचें नेतृत्व म्हणून आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी तशेंच आमी हांगा गोंया कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे संघर्ष सगळ्यांचे पळयले जाल्यार फुडें विचार मांडटा आसतना देश पयलीं मागीर पार्टी आनी मागीर कार्यकर्ते आमी कार्यकर्त्याच्या नात्यान आज सकाळच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वेगळ्या वेगळ्या भागान प्रोग्राम तयार केले। आता 10 वरांचेर आमची आज मोदीजींची प्रायम मिनिस्टरांचे विचार आयकूंक मेळ्ळे आणि फुडें देश कसो वचपाक जाय। जी आज पार्टी जगाची व्हडली सगळ्यात व्हडली पार्टी जाल्या ती तिचे विचार कितें आमी आमचो रोल कितें कार्यकर्ते कितें करतात हे सगळे विचार आयकूंक बरें दिसले। आज आमी सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास सगळे जेन्ना आमी हे विचार व्हरतात फुडें तातूंत आमचो सगळ्यांचो रोल आसतलो। आयच्या दिसाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक तशेंच पार्टीच्या सगळ्या गोंयच्या पार्टीच्या वर्करांक आनी आमच्या कमिटींक सगळ्यांक आमची शुभेच्छा दिता।